धिऱ्यो जाय ट्रेडिशनल लोकांची लिगली करता जाल्यार जाय न्हू लॉ करपाक जाता न्हू मागणी आल्या करपाक जाता चडश्यो धिऱ्यो जाता तुमच्या हितून जाता बँगालीच चड जाता काल सुद्दां एक पाडो मेला हांव नको बाबा तुमच्या माध्यमांतल्यान आयकता म्हाका खबर ना पाडो मेला म्हणून पणजी न्यूज कडल्यान तुमकां भाणावळे पावना ना म्हाका पावूंक ना केन्ना काल केन्ना जालें म्हण काल जाले काल इवन दोग जाण बूक केले हांव नको बाबा पोस्ट ना त्या पोस्ट पळोवंक ना बाबा पोस्ट पयला ते घेवन येयला बसताना म्हणटा आमी भोंवता आमी तुमची सोच इतली ना की ना म्हाका पाडो मेला म्हणून म्हाका खबर ना तुमच्या माध्यमांतल्यान पळय एक टायमार ते गोंयकारांचे एक ट्रेडिशनल धिऱ्यो म्हणटा ते ट्रेडिशनल आशिल्ल्यो त्यो कांय कारणाक लागून बंद जाल्यो आतां म्हाजी सरकाराक थोडे आमी सगळे मोगी धिऱ्यांचे लिगली करता जाल्यार बरें जालें सरकार करता जाल्यार बरें जालें तेंची मागणी कितली वर्सां जाली मागणी आतां जाता ते पळय आमी जाता म्हण आमी कशें सपोर्ट सांगूंक जाता करता जाल्यार आमच्यान हुंयच्यान भितरल्यान जाता जाल्यार आमकां कांय नकळो पळय आतां ओपनली जाता आमी नासना न्हू आमी असले जाल्यार आमकां जाता बरें आमी असले म्हणून सांगूं येता न्यूज कळना पोस्ट पावना ना पोस्ट पावन तूं आतां तुमी सांगला न्हू आतां तुमी सांगल्या म्हणटा म्हाका कळ्ळें तुमच्या गांवची खबर तुमकां खबर ना पुलीस सारखे काम करिना अशें दिसता कोण? पुलीस थंयचे लोकल पुलीस जे आसा सारखे काम करना अशें दिसता हांव कित्याक हांव पुलिसांचेर कित्याक आं पावता तेंकां म्हणून ह्यो धिऱ्यो चालू उरता हांव नको तुमी सांगता तुमी सांगला म्हणून हांव आयकता ऑफिशियली कांय ना न्हू ना एफआयआर जाला एफआयआर जाल्यार ती चवकशी जातली न्हू बाबा हांवें कसो स्टेटमेंट करूं तुम्ही 27 लागीं पावले ह्यो गजाली तुका इतल्यो खबर जाल्यार 27 तूं कशें फुडें करतलो आतां खंयची खबर ना धिऱ्याचे जर जाता ना पूण धिऱ्यांची खबर धिऱ्यांच्यो ज्यो ऑफिशियली कितें आहा ते म्हणजे उलोवपाक जाता अनऑफिशियली कितें तुमी म्हाका सांगले तुमी म्हाका सांगले धिऱ्यो जाल्यार पयले मेला म्हणून मात समज तुमच्या माध्यमांतल्यान आयकता लिगल जाय जाल्यार तुमी वेलकम करता धिऱ्यो लिगल कित्याक प्रमोट करचे ना ते गोंयकारांचे ट्रेडिशन मरे ते धिऱ्यो पयले जाताले न्हू कांय कारणाक लागून बंद जाल्यो आमी पासून एक बिल असेंब्लीन जेन्ना आमी एग्रीकल्चर मिनिस्टर आशिल्ले आमी पासून एक बिल घातलेले त्यो बुल फायट म्हणून न्हू तेंचे एक स्ट्रेंथ तेंचे हें करपाक मेलो काढले बट अशें म्हणटा ते जो म्हाका आं बीजेपीन फटयले कोणे ते बिल तुमी हाडले 2006 हाडले आमी जेन्ना एग्रीकल्चर मिनिस्टर आसा तेन्ना बीजेपीचं सरकार मागीर हाडले परत न्हू परत हाडले तर आमी नको न्हू बाबा पूण ह्या इलेक्शनाक तूं पुश करतलो आमकां तो रिक्वेस्ट केलो तुमकां धिऱ्यो जाय काय तर आमकां रिक्वेस्ट केलो पळय तें ट्रेडिशन आमचें सो तुमकां जाय जरी तर ऑफिशियली जाता जाल्यार आमकां जाय तुमी कितें प्रयत्न करतले आमी जेन्ना आमकां रिक्वेस्ट करतले आमचे जे ट्रेडिशन मागता ते धिऱ्यो करपाक डेफिनेटली आमी प्रपोज मांडटले मागणी केली तुमच्याकडे आतां तर करिना आतां तर आमी सरकारान ना न्हू बाबा सरकारान हाडले जाल्यार करतले हाडले आतां आहा ते कोणी करता ते करता जाल्यार आं त्या लोकां कडेन ना न्हू आमी रावतले इलेक्शनाक आं न्यू गोवा काँग्रेस पार्टी पार्टी तुमकां सांगता मरे तुमकां सांगता काय मरे इलेक्शन आमकां इलेक्शनां करपाक आमकां कितें वर्सां जाय आमकां 4 म्हयने तूं आनी हांव म्हणटा तूं सांगता हांव आयकता तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.